सरकार असा त्या सरकारच्या मनान कितें आसा तीच भाषा असा काय ना. जे आतापर्यंत राज्य करता आशिल्ले जाऊन गेले मनोहर पर्रीकरा पासून सगळे हांव तांकां नखशिखांत वळखता. त्यामुळे तांणी प्रॉमिसीस दिल्ले बोडगेश्वराच्या मंदिरान लालकृष्ण अडवाणींच्या समोर 10,000 लोकांचे संमेलन भारतीय जनता पार्टीचे जालें. हांवूय आशिल्लो थंय आयकुपाक कितें काय म्हणून, कित्याक तातूंत म्हजी भुमिका आशिल्ली. त्या वेळाचेर श्रीपाद नाईक, मनोहर आडपईकार, मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी ताका सपोर्ट केलो आणि अडवाणींनी जाहीर केलें की ह्या फुडें आमी जर गव्हर्नमेंट जर आमच्या आयलें सरकार जाल्यार आमी मराठी राजभाषा करतले हे वचन बोडगेश्वराच्या समोर आमी दिता हे तांच्यांनी सांगलें. आणि ताच्या नंतर ही गोष्ट डावल्ली गेली. आज परत आसा खंयचेय सरकार बरें जर आसा जनतेचें आमकां प्रॉब्लेम ना त्या सरकाराचो, पण त्या सरकारान मतदान करता आसतना अजूनय बुटसाटींग हेंचें आसा. हें फक्त अल्पसंख्याकांचें करचें न्हय, मराठीचे लोक जे आसा अंतकरण मराठी आसा आणि सांगतात तांची मराठी ही खरेंच वयल्या स्तराचेर आसपाक जाय, ती पक्षापेक्षा वयर आसपाक जाय, ती आनी खंयच्या हाज्या वयर आसपाक जाय. नाजाल्यार कसली मराठी ती माय मराठी. आणि म्हणून अशें जर आसत जाल्यार ह्या वेळाचेर हळूहळू अशें ठरयतले सगळे मतदान करता आसतना म्हजो कितलोय लाडको नेतो आसूनी, म्हजो कितलोय लाडको पक्ष आसूनी, तो म्हणजे पक्ष खंयचे आसचे हाचें बंधन ना, पण मराठीच्या फाटल्यान सपोर्ट जो दिना ताका हांव मतदान करचो ना. हांव वर्षानुवर्षां एका विशिष्ट पक्षाक मतदान करीत आयला, पण ह्या वेळार तो पक्ष जर मराठीच्या फाटल्यान जर उबो रावलो ना जाल्यार ताका हांव मतदान करचो ना. अशा प्रकारची मतपेढी ही मराठी जनाने वापरल्या शिवाय दुसरें शस्त्र आणि तुमच्याकडे ना.